नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमचे स्वागत करता। जिल्हा पंचायत सीईओन दिल्ल्या आदेशपत्रात बदल करून माहिती हक्क कायद्यात दिल्ल्या मावळली ग्रामपंचायतीच्या कार्यदर्शी विरुद्ध क्रम घ्या म्हणून आग्रह करून जनशक्ती संघटनेचे मार्फत स्थानिक लोकांनी जिल्हाधिकारीक अर्ज दिली। भटकळ तालुकाच्या मावळली एक ग्रामपंचायतीत माहिती हक्क अधिकारी जावन आशिल्ले ग्रामपंचायत कार्यदर्शी आपूण केल्ली चूक लिपेज खातीर जिल्हा पंचायत सीईओन दिल्ले आदेशपत्रात बदल करून माहिती विचारिल्ल्या अर्जदाराक दिला। हेजे बद्दल चौकशी करून चूक केल्या विरुद्ध क्रम घेवंक जाय म्हणून आग्रह करून जनशक्ती संघटनेचे माधव नायक मार्फत डीसी आणि जिल्हा पंचायत सीईओ हेमका अर्जी दिली। ಮೂರು ಕಡೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದಾಗ ನೋಡಿಸಿತ್ತು ಕಡೆಗೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ದಲ್ಲೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ಆದೇಶದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ವಸಂತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದೇಶ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾವಳ್ಳಿ 1 ಬಂದಂಥ ಆದೇಶ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾವಳ್ಳಿ 2 ಬಂದಂಥ ಆದೇಶ ಆಗಿರ್ತದೆ। ಕಡೆಗೆ ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ದಲ್ಲೂ ತೆಗೆಸಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಮಾವಳ್ಳಿ 2 ಆದೇಶ, ಅದು ಮಾವಳ್ಳಿ 2 ಪಂಚಾಯತ್ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾ ಆದೇಶ ತೆಗೆಸಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಮಾವಳ್ಳಿ 2 ಆದೇಶನೇ ಆಗಿತ್ತು, ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾಗಿತ್ತು। ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಒಪ್ಪದೇನೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಅನುದಾನ ಮಾವಳ್ಳಿ 2 ಪಂಚಾಯತ್ ಅನುದಾನ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಳಿಗೆಗೆ ಬಳಸಲಿಲ್ಲಾಗಿದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಮಾವಳ್ಳಿ 1 ಪಂಚಾಯತ್ ಅನುದಾನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಬಳಸಿದಂಥ ಪಿಡು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಈಗ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ CS ಆದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾವಳ್ಳಿ 2 ಆದೇಶನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಡಳಿತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ದ್ರೋಹ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। केळी पानां केळी झाड केळी गडाय आंब्या पानां तोरण 5 जातीचे जोडगिरी फळां बेलपत्री तुळसी बासिंग लग्नाचो अलंकार केल्लो नाल फुलाहार अवळा माळ पूजेचे कपडे पूजेची आयदनां मडकी पूजा होम आयदनां शेणी होमा काडी नवग्रह काडी शंख रुद्राक्ष सगळे पूजा हवन सामग्री मेळटात। तशेंच गायचे दूध शुद्ध तूप मोदक बेसन लाडू बुंदी लाडू करंजी चकली आपेमेडी लोणचे मव पातळ गोड अलग अलग पापड चटणी पावडर होममेड मसाला पावडर शुद्ध हळदी आणि मिरची पावडर कडधान्य हे सगळे नरसिंह मार्केटात मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार। कारवार शहराच्या कोडीबाग कारवार रस्त्याक हुवीन चौक हांगा मार्च 15 तारीख पर्यंत वीर योद्धा हेंजा नायक हेमगेले नामकरण कन जाल्यार व्हड प्रमाणात कार्यक्रम कन नामकरण करचे बदल हेंजा नायक अभिमानी संघाचे राघू नायक हेमी ताकीद दिला। कारवार शहराच्या पत्रिका भवनात प्रेस मिटींग करून उलयले राघू नायक वीर योद्धा हेंजा नायक हेमगेले नाव कारवार कोडीबाग रस्त्याक दवरचे बदल नगरसभेत ठराव बी जाला। आमदार जिल्हा मंत्री हेमगेल नजरेक बी हाडला जाल्यार बी आजुनी कितेंच क्रम घेयल ना। मार्च 15 तारखेक वीर योद्धा हेंजा नायक हेमगेले जन्मदिवस त्या दिवस रस्त्याक नामकरण करूंक जाय आणि एक वेळा कन्न जाल्यार सगळे समाजाचे लोक मेळून घेवन नामकरण करतले अशें राघू नायक हेमी ताकीद दिले। छत्रपती शिवाजी महाराज केंपेगौडा सारखे हेंजा नायक हेमगेले जीवन आणि इतिहास शाळेच्या पुस्तकात मेळोवंक जाय म्हण तेमी ह्या वेळाचेर आग्रह केले। प्रेस मिटींगात मनोज बांदेकर डॉक्टर गजेंद्र नायक आणि इतर प्रमुख उपस्थित आशिल्ले। कोडीबागा भितर आशिल्लो तेगेलें घर बी उरता आशिल्लें तो 17 जालो 1736 भितर मागीर मार्च 15 तारखेक तेगे डेट ऑफ बर्थ आनी 1801 तो एक्सपायर जालो। म्हळ्यार ते ब्रिटिशान व्हडा संच करून म्हळ्यार ते एक इल्लिगली करून तेका फसोवन मार उडयलें तेका। आज आमी हेंजा नायका बद्दल भरपूर मनवी दिलो, कोणाक दिलो म्हणल्यार मान्य उस्तुवारी मंत्रीक बी दिला, आमगेले हेबार साहेबा बी दिलो, आमगेले जनप्रिय MLA मॅडमा बी दिलो, तशेंच कोटा श्रीनिवास साहेब आयताचो आपल्या उस्तुवारी पयर हांव 26 जानेवारी बी ताका मनवी दिलो, नगरसभा अध्यक्षा बी दिलो, पौर आयुक्ता बी दिलो, सगळ्या दिला आनी सगळ्यांक खुशी करून मनवी घेतली आनी 100% आमगेलें काम करता म्हणून सांगलें। नगरसभेत ठराव पास बी केला, नगरसभेच्यान ठराव पास जाल्ले आमगे कडेन रिपोर्ट बी आसा। तशेंच नगरसभेत ठराव पास केल्ले रिपोर्ट बी
तेमी ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನ 9ನೇ ಮಹಡಿ विश्वेश्वर केंद्र डॉक्टर आंबेडकर विद्या बेंगळूर थंय बी धाडिल्लें आसा ते ऑर्डर कॉपी बी आमचे कडेन आसा तशेंच मॅप बी रेडी जाल्लें आसा हेंच्या नायकान हे पळया तुमकां दाखयता मॅप बी रेडी जाल्लें आसा हेंच्या नायकान हिंगा हुवीन चौका मुखार तेगेले एक सर्कल करता म्हण प्रस्तावने सरकारा कडच्यान बी जाल्लें आसा मान्य DC कडच्यान बी जाल्लें आसा आनी सगळ्या कडच्यान जाल्लें आसा हा कित्याक हे उलयता म्हणल्यार अजून सुद्धा करते ना त्याला सगळे सरकार आसा आमच्या कारवार भितर शिवाजी महाराजाला आसा डॉक्टर आंबेडकर साहेबाला आसा सुभाषचंद्र बोसाला आसा आमकां अभिनंदन सगळ्याला आसा न्ही हेंच्या नाय म्हणजे कारवारा भितर जाल्लो ब्रिटिशा विरुद्ध होराडा केल्लो ब्रिटीश भिवन मरतशील तेका अशी गडगड करता नाचता हे करतशील तेका भितशील तसलो मनशाला आज एक वृत्त ना म्हळ्यार एक सर्कल ना आनी तेगे नांवार एक रोड ना म्हळ्यार हे कितें करता आनी कितें सांगता सांगा तशेंच आज आमी प्रेस मीट करून कितें सांगलें आसा मार्च 15 तारखे भितर तुमी तेगेले रोडाक आनी सर्कलाक नांव घायल ना जाल्यार आमी तेगेले बर्थडे दिवस तेगेले हुट्टीधब्ब दिवस जाल्ले तेणी बॉम्ब जाल्ले पळय मार्च 15 तारखे त्या दिवस आमी व्हडले रॅली करताले हजारांची लोकां हाडताले आमी हजारांची लोकां हाडून आमीच बरें केलें त्या सरकाराक सरकाराली खूब इतली योजना येयलात ही योजना खाली योजनात न्ही जावन कानूनबद्ध कायदो जावन आसा तशें म्हण घेवन ग्रामीण प्रदेशाच्या सुदारणेक नरेगा योजनेत लोकांक सारके वेळाचेर सारके कुली काम दितेत आसात म्हण घेवन जिल्हा पंचायत CEO प्रियांका एम हेमी अभिप्राय व्यक्त केले अंकोला तालुक्याच्या हट्टीकेरी ग्रामपंचायती भागातल्या सकलबेण ग्रामात बुधवाराक नरेगा दिवस निमित्तान ग्रामीणाभिवृद्धी आणि पंचायत राज विभाग जिल्हा पंचायत ग्रामपंचायत आणि कर्नाटक राज महात्मा गांधी नरेगा नौकराले क्षेमाभिवृद्धी संघ उत्तर कन्नड जिल्हा घटक हेमी आयोजित केल्ले नरेगा दिवस आचरण कुली कामगाराले आरोग्य तपासण कार्यशाळा केक कापून जिल्हा पंचायत CEO प्रियांका एम हेमी उद्घाटन करून उलयले महात्मा गांधी उद्योग खात्री योजनेत समानता पाळतीत आसात सगळे लोकांनी ह्या योजनेचे प्रयोजन घेऊक जाय म्हणून तेमी सांगले या वेळाचेर स्वच्छता कार्यक्रम जागृत जाता शाळेच्या विद्यार्थ्यांक रंगोली स्पर्धा चित्रकला स्पर्धा आयोजित केले सर तोड़ता है भजन मंडळी बरा कासाळ घेऊन भजनात भाग घेयले मंत्री शिवराम हेब्बार हेमगेलो व्हिडिओ व्हायरल जाती आसा उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या मुंडगोड गुंजावती ग्रामपंचायती भागातले उग्गिनकेरी ग्रामात आशिल्ले श्री विठ्ठल रुक्मिणी देवस्थानात जाल्ल्या भजन कार्यक्रमात मंत्री शिवराम हेब्बार हेमी भाग घेयले शिवराम हेब्बार हेमी देवळात भेट दिली तेन्ना भजन चलतेत आशिल्ले तेन्ना हेब्बार हेमी भजन मंडळी बरा कासाळ घेवन भजनात भाग घेयले म्हाका शुगर आशिल्ली हाय शुगर आशिल्ली म्हाका खूब डॉक्टर केला हांव टॅबलेट बी खूब घेतले ते कमी जालें ना म्हाका मागीर कारवार कोंकणी न्यूजात हांव शुगर कंट्रोल दिवसात ते चंद्रगिरी नेचर केअर ते हांव पळयलें औषध ते हांव हाडून घेतले म्हाका 15 दिसान फुल्ल लेवल येयले आतां हांव बरें आसा आतां तुमी कोणी बी घेवूं शकतात केंद्र आणि राज्य सरकाराल्या कोविड मार्गसूची प्रमाणे सांक्रामिक रोग पसरचे आडोवच्या उद्देशान उळवी श्री चन्नबसवेश्वर जात्रा महोत्सव रद्द केलो म्हणून उळवी देवस्थान समितीचे मल्लिकार्जुन उप्पिनमठ हेमी सांगले बुधवार दिवस कारवारात पत्रकारां बरोबर उलयले उळवी श्री चन्नबसवेश्वर देवस्थान कमिटीचे मल्लिकार्जुन उप्पिनमठ सरकारान आता जात्रा महोत्सव सोडून इतर कोविड नियम ढील केला तेजेन श्री चन्नबसवेश्वर जात्रा सरळ आणि धार्मिक विधिविधान पूर्ण करून करतले भक्त लोकांक सहकार्य करूंक जाय अशी तेमी विनंती केली
ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವಶ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಾವು ಜಾತ್ರೆ ರದ್ದಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ವರದಿಯನ್ನು ಈಗ ಇವ್ಯಾರು ಬದಲಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಚಕ್ಡಿ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ, ಚಕ್ಡಿ ಬರಬಾರ್ದಂತ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಏನಾದರೂ ನಾವು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಅವರು ಆ ಬದಿ ದಾಂಡೇಲಿ ಆ ಬದಿ ಅವರು ಏನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಚಕ್ಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. बुधवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 703 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. त्यापैकी कारवारात 39, अंकोला 59, कुमटा 62, होन्नावर 56, भटकळ 27, शिरशी 77, सिद्धापूर 64, यल्लापूर 68, मुंडगोड 79, हळियाळ 61 आणि जोयडात 8 पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 69,010 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. त्यापैकी 65,349 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 2,851 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते असतात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 810 लोकांले मरण झाला. आयच्यातला न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. दवर करू. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.